त्या अधिकारी बील ते कशें जाता की गोंयभर फायनली ही लोकशाही आसा आनी लोकशाही भितर फायनली जे लोकांक जी गोष्ट जाय आसा ती गोष्ट फायनली करप आसता। त्या बिलाच्या संदर्भात सगळ्यांचे हे करतकच मुख्यमंत्र्यांचे बील जे आसा ते तशें आसा तशेंच दवरिल्लें आसा आनी तें बील गव्हर्नराक जे सायनींग धाडचें पडटा तें सरकारान धाडूंक ना। आणि त्यामुळे त्या हाच्या संदर्भात वेगवेगळे चर्चा वेगवेगळे जे करतात कारण कांय लोक पॉलिटिकल आपलो एजेंडा हाच्या माध्यमांतल्यान सेट करपाक सोदतात। मुख्यमंत्र्याचे त्या संदर्भातले अत्यंत बरी भावना आसली। तांकांय दिसतालें की कांय ज्यांची बरीच वर्सां घरां बांदल्यात पण ती तांकां लिगल तेंच्या नांवार जावना। आमी पळयतात ह्या मतदारसंघात तर बरेचशे लोक आसात की जे बाबडे इलेक्शन येतकच कोण तरी थंयचे लोकल बॉडीज तांकां नोटीस काडटा आनी सदोदीत ते टांगती तलवार त्यांच्या हाचेर आसता आनी ताका लागून एक शुद्ध भावनेन करप अशें ठरयल्लें। पण त्याच्या संदर्भातलो वेगवेगळे लोक उलयतात वेगवेगळे त्या संदर्भातले राजकारण सुरू जालें आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भातलो तांचो विचार चालू आसता। त्यावेळी एखादो बरो निर्णय जो तांकां सगळ्या जाणांक जाय असो कारण प्रामुख्यान हाडपाचो हेतू अत्यंत क्लियर आशिल्लो पण तांची वेगळी दिशा दिवपाचें काम कांय तांच्यांनी राजकीय पार्टी किंवा बाकी NGO वगैरे आसा तांच्यांनी केल्लें आसा। त्यामुळे आज तें बील फुडें व्हरुना आसा तशेंच सरकारान दवरिल्लें आसा आनी राज्यपालाक सुद्दां तें एक सायन करपाक धाडून। याच्या पयलीं